नगरशें वॉर्ड म्हणल्यार हें नांवूच आमगे आयकून सगळी बरी फॅमिली बरे लोक ह्या नगरशें वॉर्डाक आमगे आज पर्यंत रावतात आनी सगळे लोक इतले खुशेन बऱ्या भशेन रावताले. पूण सडनली हो 3 दीस एक इन्सिडंट हांगा घडला तेजेन आमच्या वॉर्डाचें ह्या नगरचें नांव आख्ख्या राज्याक घाण करून उडयलां आनी हाका जबाबदार आसा आमी पयलीं म्हणटा रुबी कन्स्ट्रक्शन पण आतां तेजें नांव पयलें जाल्यार भारत हायट्स म्हण न्यू तेमी दिल्लें आसा. पण ह्या एक ओनरान आमची काणकोणची जी पयलीं बी हो इन्सिडंट असोच घडून 35 लोक मेल्ले आसात आनी सेम कन्स्ट्रक्शनाक सेम तेगे एरियेक हो इन्सिडंट घडला आसा आनी ह्या जाग्यार हो इन्सिडंट घडला तोय बी एक 7 वर्सां भुरग्याचेर. ह्या मनशाचेर अत्याचार कोणी केला तेका आतां आमच्या सरकारान दिले त्या भशेन फाशी सजा न्यू रुल्सा प्रमाणे नाजाल्यार जन्मठेप हो कायदे हाडले आसा तीच शिक्षा ताका जावची. म्हाका सांगीन दिसता मुद्दम हो प्रकार जेन्ना घडलो तेगे बापायक त्या ल्हान भुरग्यान सांगतगीर वचून तेणी खंय तेगे भितरले मॅनेजराक म्हणलें. त्या मॅनेजरान म्हणटगीर परत म्हणपाक आपूण फाल्यां चवकशी करता म्हण. नॅक्स्ट डे गेलो. तिसरे दीस परत तेणी विचारल्या लोकांक कोणा सांगनाका म्हणून. लास्ट आमकां जेन्ना खबर तेणी सांगली आमी रोखड्या सांजेर 7-8 सुमार तांकां आपयलो आनी आमी तांकां विचारले जाय त्यो सगळी भानगड आमकां ते नाच म्हणपाक लागले. अशें म्हणटगीर आमी रोखड्या पुलिसें इन्क्वायरी करपाक लायली. आमी पुलीस स्टेशनार फोन केलो. फटाफट ते आयल्या पुलिसान तेमकां रोखड्या विथीन हाफ एन अवर बर अरेस्ट केला आनी आज तांकां इन्क्वायरीक सगळी तेंचेर चालू आसा. म्हण भंय दिसता कित्याक असो इन्सिडंट घडटगीर ह्यो सगळ्यो बायलां ताका लागून एक जाण आज आयिल्ले आसात कित्याक हेजेर जात तितले बेगीन आनी स्ट्रॉंग इन्क्वायरी आनी आमी हेजो इश्यू घेवन आयले नात कित्याक आमची वाड्याचें एक नांव घाण जाल्लें आहा ताका लागून आमकां हो सामको भितरल्यान आज राग साम चाळवल्ले आहा आमी. तरी आमी अजून कंट्रोल करून आहा कित्याक कायदो आमी आतां घेवंक शकनात. आमी सगळे गांवचे लोक एक जातले आनी ताका हांगा प्रेशरान हाडटले कित्याक अशें घडनोय कित्याक आमगे वाड्यार आज अशें केन्ना घडलें ना. फुडें आमी घडनोय फर्स्ट टायम हें घडला म्हणून आमी आज सगळे एक जाले. आनी हातूंत पळय आतां रावता पळय न्ही कोण येता कोण वता कांय पत्तर लागना. 4 दीस जातात 5 दीस नातात 4 दीस जातात 5 दीस नातात पळय हांगा येच तूं कांयच ना. आतां रेंटा दिला भाड्या दिता दिसा कोता दिता तें कांय कोना. कोण कांय जोडपी येता कोण येता वयता कांय कळत ना हिंगा. कितल्योश्यो गाडी येता वयता हिंगा पण ते रेंटा विकला तेव्हा कांय खबर ना कांयच कळपाक शकना. हेमंत बाब हे पुलिसाले सी फॉर्म बी पयली हेजे लेबरान सी फॉर्म बी कितें बोल्ला पुलीस स्टेशनार कितें इन्क्वायरी केल्ली तुमी? आमकां तेजेर कांयच आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन ना. हे पुलीस स्टेशनार तेकाच लागून आमी आयज हे सगळे बोवाळ करून हें चल्ल्या कित्याक हेजेर सारकी सगळी इन्क्वायरी जावंक ना. आतां 6 वर्सां चलयेचेर जो पळय अत्याचार जाला जे कोण पळय हातूंत सामील आसात तांचेर बेगोबेग जात तितली बेगीन तांचेर एक्शन घेवची आनी ही गजाल मुखार हाजे मुखार केन्नाच घडची न्ही अशी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची तांचेर. म्हळ्यार कोणाकच कापस्ताद जावपा जायना. ह्या नगरसेवा वार्डांतली कोणाच्याच एक चलयेक जावं बायलेक वायट नजरेन पळोवपाची. नगरसेच्या वार्डांनी सगळे काणकोणच्या लोकां पसून कोणाकच कापस्ताद जावपा जायना वायट नजर तांचेर घालपाची अशी एक्शन घेवची. जात जाल्यार बेगीन तांकां फाशी दिवची नाल्यार जन्मठेप दिवची.